बेनावली एमएलएचे नोकळो हांव सगळ्यो गजाल्यो पत्र बरयलें म्हण तें आनी सोशल मिडियार दिलें म्हण जायना. बेनावली एमएलएन फोन केल्लो खबर आसा म्हाका, लेटर धाडल्या अजून पावना म्हाका. पूण शेक ओनर्स एसोसिएशन, क्रूज, कार्दोज जावं बाकीचे स्टेक होल्डर्स दे हॅव बीन आस्किंग फॉर एक्सटेंशन. आमी मानतात की ह्या फाटी सिजन इलेक्शना खातीर तांकां जाय त्या प्रमाणे जावना. डॉमेस्टीक टुरिस्ट हाताच येवंक लागिल्ले आसा. गिनती ह्या दिसांनी वाडल्या कंपेर्ड टू द लास्ट मंथ. आनी ताज्या खातीर समज पळयलें जाल्यार बाय स्टॅट्यूट 31 मे आमी जेन्ना तारीख दिता, इट इज बेजिकली बिकॉज ऑफ ऑल वेदर कंडिशन्स, पावस त्रास जावचे न्ही म्हणून. टुरिस्ट ह्या दिसांनी आसात आनी शेकवाल्यांनी रिक्वेस्ट केल्लें आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां हांव आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की ऑल्दो वी टॉक अबाउट 31 मे बीइंग द डेट ऑफ वी वील जॉयंटली एन्श्युअर कॉलॉबरेटिवली म्हणटा अशें की तांणी स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय की फाल्यां पावस आयलो, कितें त्रास जाले जाल्यार गेस्टांक त्रास जावंक जायना. एज टुरिजम डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, बाय मंडे वी वील टेक अ डिसिजन on how many more days we can give it to them. We will also have to talk to IMD and other people and understand the weather conditions. But principally, we can say that हांव म्हणना की पत्र बरयलां आनी हें बरयलां, but we will not disturb the activities till unless the weather conditions, subject to the weather conditions which have been prevalent. Tourismकूय शेक ओनर्स have been, traditional शेक owners have been playing a role आनी खुबशे लोक टुरिस्ट येताय बी ह्या दिसांनी. तांणी स्वता बॅलन्स करपाक जाय, कित्याक थोडे नुस्तेकार भाव असतात, वॉटर स्पोर्ट्सवाले असतात, शेकवाले असतात. इट इज वन इकोसिस्टम. एकट्याक समज दिसता दुसरी आमी सावंड लायलो म्हणून हें जाता, प्रॉब्लेम जाता, एंड वी डिस्टर्ब द एक्टिविटीज जाल्यार वील हॅव अ प्रॉब्लेम. येता ते सिजनच्या पयलीं वी वील टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. वी हॅव टू अंडरस्टँड टुरिजम एज अ होल. हांव परत परत म्हणीत आसा, तांकां संवय जाल्या की केलें ना, संवय म्हणना हांव, आय वूड लायक टू करेक्ट माय सेल्फ. हांव म्हणपी कितें रॉंग जालें जाल्यार गव्हर्मेंटा खातीर जालें म्हणून. मुख्यमंत्री आनी हांव म्हाका दिसता पर्सनली आर इनवॉल्व टू एन्श्युअर द टुरिजम. वी हॅव अंडरस्टूड देअर इश्यूज एंड वी आर विथ देम. बट रेग्युलेशन करप, रेग्युलेटेड बिझनेस करप हें तांणी करपा जाय. इलिगलिटीज, टाउट्स, इलिगल टाउट्स धंद्यांक एनकरेज करचें न्ही हें तांणी करपा जाय, आमकां एसिस्ट करपाक. आवर ड्रायव्ह ऑन इलिगॅलिटीज वील कंटिन्यू. वी वील एन्श्युअर दॅट रेग्युलेशन्स कम इन प्लेस इन दीस फोर्थकमिंग सीजन वेर इट इज वॉटर स्पोर्ट्स ऑर वॉट एवर. ते स्वता करतले, मोस्ट वेलकम, दे मे डू इट. ना जाल्यार आमकां घेवन आमी तांकां वी वील एन्श्युअर दॅट दे आर रेग्युलेटेड वॉटर स्पोर्ट्स आर हॅपनिंग. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ शेक्स, सद्या जो धंदे चल्ल्या त्या तांकां ह्याच माध्यमांतल्यान एकूच म्हणपी की जे चल्ल्या, डायरेक्टर ऑफ टुरिजम आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की जे धंदे चल्ल्या, जे खूब जाणांनी शेक काडले आनी बिकॉज ऑफ सीजन नॉट बींग टू ग्रेट. आनी शेक ओनर्स एसोसिएशन ऑल्सो हॅव मेड सम रिक्वेस्ट विच नेक्स्ट वीक वी वील बी सिटींग एंड ऑल्सो लुकींग एट देअर पॉयंट्स वॉट दे हॅव गिवन. पण आयच्या तारखेन जे तांणी मागला 31 मे बींग द एंड डेट, त्या तारखेक जे थोडे दीस तांकां फुडें मागल्या तांणी, ते कितले सब्जेक्ट टू सीजन अँड वेदर कंडिशन्स ऑपरेशन्स वील बी ऑन फॉर देम.